Another song, A4. Apuliai munam kamburgyam tusha, e povit mi sace betek donya, vohuru baruram chinarip karsa, aistuka dita koti targa. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सगळ्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं बाबा भयणीनो बावतिजमाच्या संस्कारा वरवीं आमी पवित्र सभेंत भितर सरता जाल्यार क्रिस्माच्या संस्कारान पवित्र आत्म्याचे उदेशीन आमी जेजूचे थीर गवाय जाता आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां उडास करता आमी तीर गवाय जावंक कितें उलोवचें तें ताचेर परवा ना पूण पवित्र आत्मो आमकां मेळटलो आनी तोच आमकां दिरादीक गवाय करतलो अशेंच भाग्यवंत कातरीन अलेक्झांद्रियाची हिणें केलें तिचें समरण आयज आमी करता अंकवार आनी रोप साक्षीन जिवितांत जेजूक तिणें गवायकी दिली आयज आमकां असले स्थिर गवाय कर म्हूण मागुया आयचे मीस आमी भेटयता हांव दिनवासनाच्या मनान आयज जल्माचो दीस पळटा गॅविन दोस सांतूस ताचेर देवाचो आशिर्वाद आनी देवाची कृपा मागुया आनी मिसाचे भेटेक तयार जातना आमची पातकां वळखून घेवन देवाचें एकामेकाचें बोगसणें मागुया हांव पातकी सरपळ्या देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो चालू सांगता मनान चिंतून तोंडान वायट बरें सोडून हांवें जायते प्रार्थना केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हे पासत भाग्य सदांच आंकवार मनी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परान देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदिता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर प्रार्थया सोर पदवीदार आनी भोव दयाळ बापा भाग्यवंत कातरीन तुजे रोगसाक्षिणेन आपल्या कश्टां वळवळ्यांचेर जैत व्हरूंक तुवें तिका कृपा दिली तिच्या जैताचो दीस समोरमतना हो उपकार आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता आमी दुस्मानाच्या फासांचेर आनी थाळण्यांचेर मोरो पर्यंत जैतिवंत जावच्याक निरंतरी आमकां तुजो आदार दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप हांवें जुवावान आनीक एक वोड आनी 8वीच खुणां पळयली 7 देवदूत 7 कास्ती घेवन आसले ह्यो निमाण्यो कास्ती कित्याक तांचे वरवीं
देवाच्या रागाची शिरोंट सोंपाटली. तेन्ना कोंचेच्यो आनी उज्याच्यो एक दर्या कसो हांवें पळयलो, आनी मोनजातीचेर आनी तिचे मुर्तीचेर आनी तिच्या नांवां बदलेक दिल्ल्या आंकड्याचेर जोईत वेले तांकां कोंचेच्या दर्या सोरशी उबी आसलोली हांवें पळयली. देवान दिल्ल्यो किनोऱ्यो घेवन ती देवाच्या चाकरा मोइजेसाचे आनी मेंढऱ्याचें गीत गायताली. सर्वेस्परा सोर पदवेदार देवा, कितली व्हडली आनी विचित्र तुजी कर्तुत्वां. राष्ट्राच्या राया, कितल्यो प्रमाणीक आनी सतेवंत सगल्यो तुज्यो वाटो. सर्वेस्परा, तुका कोण भियेना जायत? तुजी तुस्त करिनासतना कोण रावत? कारण तूं एकलोच पवित्र आनी तुजी प्रमाणीक कर्तुत्वां सगल्यांक थावी. देखून सगळीं राष्ट्रां येतलीं आनी तुका नमस्कार करतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परा सोर पदवेदार देवा, तुजी कर्तुत्वां कितली अजापांची. जबाब. सर्वेस्परा सोर पदवेदार देवा, तुजी कर्तुत्वां कितली अजापांची. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्ली ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जोईत व्हरून सोडवून दिली. जबाब. सर्वेस्परा सोर पदवेदार देवा, तुजी कर्तुत्वां कितली अजापाची. इस्रायेलाचे कुळीटाय आपलो तीर विस्वाशी मोग मनांत दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. सर्वेस्परा सोर पदवेदार देवा, तुजी कर्तुत्वां कितली अजापाची. दर्यातोर उपोट बोल्ला, दर्याची गाज आयकूंक येता. प्रितूम वस्ता जिवाणी, तांचोय आवाज आयकूंक दी. नदीच्यो ताळयो पेटूं, पर्वत आड्डून संतोसान. जबाब. सर्वेस्परा सोर पदवेदार देवा, तुजी कर्तुत्वां कितली अजापाची. सर्वेस्पर पोळे आयलो, आखे प्रितुमेची तो मनसुबी करूंक आयला. मनशाची नीत करतलो आनी सोमेस्त पोरजांची नायेन जातली जोडटी. जबाब. सर्वेस्परा सोर पदवेदार देवा, तुजी कर्तुत्वां कितली अजापाची. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सोमी म्हणटा, मोरो पर्यान विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकुट दितलो. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, पूण हें सगळें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतले. तुमकां देवस्थानाचे आदीन करून बोणकुणीन घालून राजांनी राजपालांच्या फुड्यांत ओडून व्हरून तुमकां दुमाळो दितले. स्वताची गवाय दिवंक हो तुमकां सोयीक जातलो. म्हणटच कसलो पोर्तिपाल करचो तो आदींच फुडें तुमी चिंतचे न्हय म्हूण घोट मनान धरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर परते उलोवंक तुमच्या सगळ्या दुस्माना कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय, भाव भयण, सोयरी दायरी
इश्ट मित्र तुमकां धरून दितलीं आनी तुमचे भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतलीं आनी म्हज्या नांवा पासत सगळीं तुमचो द्वेस करतलीं. पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नाश जावचो ना. तुमचे तिराये उदेशी तुमी तुमचें जिवीत सांबाळटल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. वखाणी तुका क्रिस्ता. भावा भयणीनो, बागयोन कातारीन अलेक्झांद्रियाची हिच्या आयज आमी हांगासर समरण करता. आमच्या ओल्ड गोवा काथेद्रलान थंय ती आस्कारीन तिची परब दबाजीक करता. बागयोन कातारीन 4थ्या शेंकड्यांतली ही एक आंकवार आनी रोक साक्षीण, वर्जीन एंड मार्टर. तिका एक दर्शन आयिल्लें आनी तें दर्शन म्हणल्यार सायबीण माय बाणकाक घेवन दिश्टी पडलेली आनी ह्या दर्शनान ती कोविडतीर जालेली. उपरांत त्या काळार थंय एक एम्परर राजा आसलो माक्सेन्सियस म्हणटालो. हो क्रिस्ती लोकांक जायती पिडापीड दितालो. बागयोन कातारीन 18 वर्सांची आसली आनी फुडारीपण घेवन भियेना आसतना वचून ह्या राजाक एके भशेन तापयता. उपरांत आपल्या क्रिस्ती धर्मा विशीं ती जायती उलयता. राजा सुमार 50 तत्वगिन्यान शिकपी तत्वगिन्यान असलेले फिलॉसॉफर्स 50 जाणांक आपयता आनी तिच्या मुखार एके भशेन डिबेट करून उलोवंक लायता. बागयोन कातारीन ल्हान पिरायेरूच अशें 18 वर्साचे तरणाटे कशें ह्या 50 फिलॉसॉफरांक ती डिफीट करता, हारयता. तेन्ना हो राजा ह्या 50 फिलॉसॉफरांक जिवेशी मारता. इतलेंच न्हय, राजा उपरांत तिका जायती ब्रायब लॉन्च दिवन तिचें मन बदलूंक सोदता, पूण ती मन बदलिना. आनी एकदां राजा पयस गेल्लो आसतना राजाचे बायलेक आनी सुमार 200 सोल्जर्सांक ती कवेडतर करता. हें आयकून राजा तिका जिवेशी मारूंक सोदता आनी खंय एका रोदाचेर व्हील जंय ताका स्पोक्स आसले, हे भाले कशें आसले, ताचेर बांदून तिका तो मारूंक सोदता. पूण देवाचे कृपेन जें बांदलेलें तें सुटोन वेता आनी तेन्ना अकस्मात ही मिलाग जालेली पडोवन राजा तिका तिची गोमटी कातरून मारूंक लायता, बिहेडेड. बाबडीनो, बागयोन कातारीन भियोंक ना. स्वताची गवाय दिवंक हो तुमकां एक सोयीक जातलो, जेजू आयच्या शुभ वर्तमानान म्हणटा. ती भियोंक ना देवा पासत आपलो जीव करचूंक. आयचो उद्गार आमचो सोमी म्हणटा, मोरो पर्यान विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकूट दितलो. दर एकल्याक आमकां भिजूड आत्मो दिवंक ना, धिरादीक आत्मो, गोठायेचो आत्मो. देवा खातीर, देवाच्या येवजण्या खातीर, देवाच्या मांडण्या खातीर झुजूंक, ताणो उबारूंक, हातांनी बरोवंक, निशेध मारूंक असलो आत्मो आमकां दिल्लो आसा. दर एकले आमी जावन आसा मिशनार. बागयोन कातारिनान आपल्या लागीं घोडटा ते भाशेन केलें. आमकां खंय सोयेग मेळटा थंय ही जेजूची खबर सांगूंक, आमकां खंय सोयेग मेळटा थंय आमी ताचे धिरादीक गवाय म्हूण दाखोवंक असलें मोन आनी काळीज दर एकल्याक आमकां बागयोन कातारिनाचे मजतीन मागुया.
सर्वेस्परा सृश्टीच्या रस्त्यार तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. ससनाच्या ससनान देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रस्त्यार तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो स्वर आमी तुका भेटयता. दाखवालेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. ससनाच्या ससनान देवाक सोय. म्हज्या बाबा पिढींदा म्हज्या तुमचें बलिदान सर्पदिदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सोबेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलेली ही देणी पवित्र कर. कातारीन तुजे भक्तिनीचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बोळान तिणें आपल्या कुडीच्या सगळ्या वळवळ्यांचेर जैत व्हेलें. त्याच मोगान आमचींय काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं ओतरेकून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशी आमी करून बाबा. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व कळ्यान सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. खातरीन तुजे रोग साक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पोरी तुका गवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांचे वसकतायेन क्रिस्त आमच्या समया वरवीं तुजें बोळ सपूर्णायेन परजोळायताय. देखून सर्वीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 गणराजो सर्वेस्पोर स्वर्ग आनी संसार वाला तुज्या वैभवान. ओ स्वर्गीय तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नामी येता तुका सोय. ओ स्वर्गीय तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्यानी सासणेक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उद्गार दिवन बावरताचो गोठ परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्शिवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोयली सोनिया संवसाराच्या सर्वंदराक आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शिवणपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादलेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वचो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर.
तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळ जोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्ताची दया करून आमी मागता पीड भशेन आयचे जल्म दीस पाळटल्या गॅवेन दो सांचूस हाची काकूत कर तुजो आशिर्वाद घाल आमी मागता तेच बरोबर आनीकूय जी कोण आपलो वाडदीस मनयता लग्नाचो दीस पाळटा तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल आंकवार बरी देवाची माई संगाती भाग्यन दर दुतांनी स्वर्ग काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन. आमच्या सर्वंडाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र आसा तुझे राय समका येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जा आमचो दिसपाटो एकराय समका दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेर पडूंक नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायनांतल्या आमकां निवार दया करून जिवितान समजकाय आमकां दी सुरींचे सुखाक आनी आमच्या चडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन वातरेकता तर आमकां तुजी उदारका कृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजकोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना सुने जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजे शांतीतून घालिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासना आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं देवाचे शिरये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शिरये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शिरये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा, खतरीन बागेवन रोग साक्षिणीक तुजे सेवेंत विस्वाशी आनी कश्ट मरणांत जैतिवंत तुवें केली. आमी शेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजांत गोठ आनी जैतिवंत कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे असो. सर्व देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. भगवान फ्रांसीस शावेराक मागणें. भगवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच नासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोडेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकणटा. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची ओळख. Argatuca somia, Argatuca donia, Argatuca, Argatuca, Atani sahasa, Tu macarus noi tu somococha, Tu macapos noi tu citari corcia, Tu macavis noi sasnak sucat pacha, Tori maca favonoi, somia maca favonoi, Tori maca favonoi, somia maca